नमस्कार. हांव सुचित्रा शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आजी आमी जागृत जगताचे 13वी उपाख्यान म्हळ्यार 13th एपिसोडाक येवन पावलेंची. आमी आजी ज्योतिषचंद्र केस स्टडी मुखार सुचाक इच पावता सची. आमी आमगे फुडली उपाख्यानांतू कसं पळयल म्हळ्यार अनिवासी भारतीय ज्योतिषचंद्र सरकाराचे आग्रहाचे चेरी मणिपाला येवन तागेल स्ವಂತ उद्यम ज्योत्स्ना बेकरी या ज्योत्स्ना फूड प्रोडक्ट्स म्हणल्यार एक संस्था प्रारंभ करून बेकरी आयटम्स करचेक उत्पादनां करची तसले एक फॅक्टरी घालता आनी ताका तशीची सरकारा सकून 5 वर्साचे कमर्शियल टॅक्स सबसिडी मेळटा. जाल्यार 5 वर्स कळवून जेतरी आनी कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटात तांणी सांगताची तुका रिलॅक्सेशन दिलेले 3 वर्सां मात्र तूं आनी 2 वर्साचे 4.5 लाख लागचे एक अमावंट तुवें सरकाराक दिवका टॅक्स जावन म्हणून पळयताची. तो आत्महत्या करचे एक हंतार आसून आसतना तो हांगा मानव अधिकार रक्षण प्रतिष्ठानाक येवन डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांकां मेळटा आनी तागेल कश्ट पुरो सांगता आनी तागेल पुरो वरदी घेवन डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांणी उदयवाणी पेपरार लेखन बरयताची आनी मुखारसून कशें जाता म्हणून आमकां सांगूक डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग आमगेर मदीं आसाची. डॉक्टर मामा तुमकां नमस्कार. नमस्कार. आतां आमी त्या सांगिल्ले प्रमाणे रे आमी थंय येवन पावल्यांच्यात ताका टॅक्स दिवका म्हणल्यार तुमी 2-3 लेखन बरयलें पळोवन मस्त नमनेचे एक जनाले अभिप्राय येवन घेतील दुखून तांणी अधिकारी दिग्गजान सांगतांची तांकां 4 वाराचे एक समयावकाश जाय मागीर तांणी ताजे विशयार तुमगेले उलयताची म्हूण सांगलें. आतां मुखारसून कसं जाय तांणी 4 वाराचे समयावकाश जावका म्हणलें उद्देशूची एक समय थंड जाली मागीर वापस ते रेकअप करचे कश्ट जाताले ते आयडियार केलेले जेन्ना विसरता म्हूण सांगे न्हू जाल्यार हांव ते 4 वार फर्दर रिसर्चाक म्हाका गोत आसा आनी कसले खंडीत डेफिनेटली करनाचे कित्याक म्हळ्यार तांगेले त्या नांगा कडेन वत की म्हूण सांगिल्लें की सोल ओपून घेतल्यार प्रॉब्लेम जाता की म्हूण तांगेलें तर ओपून घेनाची तांणी कारण सोदताचें आमकां कन्विन्स करच्याक म्हूण सांगून सो हांवें तेच हें करून न्हू मस्त करून रिसर्च करच्याक म्हाका एक समय मेळ्ळें. हांव नेर जावन सगळें तागेले पेपर स्टडी केलें. पेपर स्टडी करतना म्हाका 2-3 पॉयंट बिलीव करचें जायना म्हणलें. कशें म्हळ्यार एका हांव न्हू 1990 दाखून 1996 थंय ताका हें आशिल्लें 95-96 इयर ते ताका सबसिडी आशिल्ली. 97 तूं तांणी दिवक आशिल्लें न्ही 97 तूं एकलो डेप्युटी कमिशनर येवन घेवन आगेल फायल ओपन करता वापस फुडली ओपन करता जाल्यार सफिशियंट रिजन जावका म्हणून आसा. हे सफिशियंट रिजन म्हळ्यार कमर्शियल टॅक्स ऑफिसरान सबसिडी ताका ॲज पर द लॉ म्हूण सांगून बरोवनूच दिला. त्या पळयलें म्हणल्यार बरोवन ताण दिला तर ताणें रॉंग करचें साथ दिना. 5 वर्स नंतर ताणें ते ओपन केली केस म्हणून तुमकां 7 वर्स नंतर ओपन 97 येयली तो 95 तो ते ताजे नंतर ताणें 95-96 तो टॅक्स भरला 96-97 तो टॅक्स भरला ताजे नंतर ओपन केलें. तेन्ना हांव स्टडी केलें. स्टडी करतना म्हाका आशिल्लें हांव लेखील कसो तुका ताका 4 लाख रुपया हें दी म्हूण सांगून कसलें टॅक्स दी म्हूण सांगून मागीर त्याने तांचे वटू ते टॅक्स दिना ते खातीर 2,95,000 रुपीज पेनल्टी घाला. पेनल्टी घाल्या कोणाक घालची कोणाक म्हळ्यार टॅक्स दिना तेल्यांक मात्र टॅक्स डिमांड करनाशी ताणें दिवची कशी. ओके आनी ते पेनल्टी घालाल कोण हे पुरो सम्मस म्हूण सांगून सर्टिफाय केलेलो ऑफिसरूची ताणेच पेनल्टी घालता तूं टॅक्स दी न्ही म्हणून. टॅक्निकली इट इज रॉंग. आतां तूं इतले टॅक्स दी म्हूण डिमांड करून दिना तरी ताका पेनल्टी घालता ती. तूं समज म्हूण सांगलें मागीर जाल्यार हागेली तितली चूक जाली.
पेनल्टी ते ऑफिसरा पडका शिवाय हक्क पडचे ना. वय चूक केली लहान नाही. ते एक पॉयंट म्हणले आमकां. एक दोनीचे असले केस विंगड करून जाल्लो हांवें म्हण सांगून एक रिसर्च करचें म्हणलें. त्या काळार पळय तूं आलोचन करी, गूगल ड्रायव्ह ना, वय इंटरनेट ना, वेबसायट ना, सोशल मिडिया ना, कसलीय ना. आमकां कमर्शियल टॅक्स मॅन्युअल मेळका म्हूण जाल्यार बेंगलोर वचका. ऑल इंडिया रिपोर्टर्स म्हळ्यार केस स्टडी करता म्हणून जाल्यार ते हांगा उडपान तूं मंगळूरान तूं खंय ना. ती एकल्यान खंय की वचून घेवन करता. केलो वकील आशिल्ले वय जाल्यार कमर्शियल टॅक्स प्रॅक्टिशनर मस्त उण तेन्ना कसलेपणी कोण घेवन आमकां 4 वार भितर बेंगलोर न्हू पुरो सोदून येवच्याक टायम मेळ्ळें. थंय वचून घेवन स्टडी करतना एक आश्चर्य विशय कळ्ळो. ते कसं म्हळ्यार ब्रूक बाउंड लिप्टन म्हूण सांगून एक कंपनी, मल्टीनॅशनल कंपनी, त्या कंपनीचे तांगेलें एक मेन प्रोडक्शन सेंटर हैदराबाद. त्या हैदराबादांत तांणी कितलीं वर्सां चा पिठाची फॅक्टरी, चा पिठो कॉफी तेंगे प्रेस ड्रीप ऑन कॉफी प्रेस तेंगे तांणी कसं म्हणटा साऊथ इंडिया खातीर स्पेशली जावन घेवन बेंगलोरान एक ओपन केलें. ओपन करता तांकां हें सर्टिफिकेट मेळ्ळें. 5 वर्स टॅक्स कमर्शियल टॅक्स ते 5 वर्स मेळ्ळी मागीर तांणी काय तशी 7 की 8 वर्स नंतर अपास तांणी केस करून 2 वर्सां दिया म्हूण म्हणलें. सो तांणी कोर्टाक गेलीची कित्याक म्हळ्यार तांगेलो दूड आशिल्लो 50% बांदून घेवन तांणी कोर्टाक अपील गेलीची. तांणी भिन जावन घे 97 तांचे जजमेंटाय येयला. त्या जजमेंट कॉपी आमकां मेळ्ळें. बेंगलोरान मेळ्ळें. ते पळयल्यार केस ती सेम, एक डिफरन्स आसा. त्या मल्टीनॅशनल कंपनी हो आमगेलो सिटीजन. मल्टीनॅशनल कंपनीक हायकोर्टाच्यान डिसिशन करून घेवन ना दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर 5 years. 5 वर्सांकय तुमकां एलिजिबिलिटी आसा म्हूण सांगल्यार हक्क कित्याक ना म्हूण म्हणलें. ते एक म्हणलें एका जावन घेवन पेनल्टी घालेलो ऑफिसरान चूक करून घेवन ताणें पेनल्टी घालची जाल्यार कोण तप्पू म्हूण सांगून आर्टिकल बरयलें हांवें. 4 वारां नंतर यारू तप्पू म्हणून आर्टिकल बरयलें आनी लेफ्ट मिगेल एक हांगा एक प्रश्न आसा. तांणी कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटाच्यान तुमगे लागीं 4 वाराचे समयावकाश जाय म्हूण म्हणलें. ते तुमी तुमगेली रिसर्च केली वय जे तांगेल तर्फे सकून कसले तुमकां आयलागी इन्फॉर्मेशन आयलागी तांणी कसले करताची म्हूण काय ना. कसले ना म्हण आमी अशी स्टार्ट करनी आमी कशें केलें म्हळ्यार हांवें बरोवन जाय न्ही म्हूण सांगून ज्योतिषचंद्र प्रोटेक्शन कमिटी म्हणून केलें. तांतूं पुराय जाणांक मेंबर्स केले, दोज आर इंट्रस्टेड. त्या कमिटी एक लेटर बरयलें. तुमी 4 वार निमिलेले 4 वार तुमकां दिला आनीक तुमी करनी म्हणून जाल्यार आमगेले मुवमेंट वापस स्टार्ट करता ती. आनी ह्या गुरुवार न्हू वी आर रिक्वेस्टिंग डॉक्टर रवींद्रनाथ शानबाग टू रायट म्हूण सांगून ते हे पुरो ट्रिक यूज केल्यार मात जाता. मिगेल प्रॉमिसय चलका आनी आमी काउंटर थ्रेटय दिवका आनी तशी बरयलें. आनी तुमकां आनी आमी खंयच्याय विशयान रिमायंड करनाची कागद बरोवची जावं हें जावं तें ना. आमी आमगेलो ओन मेथडारी जेन्ना कसन करता करता ती म्हणून त्या करता आनी तेवूय पब्लीश केलें. आनी नेक्स्ट अनेक हे गोंदल पुरो अवश्य म्हणून सी दीस इज व्हेरी क्लियर मेसेज. कसलो गोंदल म्हळ्यार पळय एका जावन घेवन तुमी हांकां निमगितात टॅक्स दिया म्हूण निमगितात. ताणें जावन घेवन टॅक्स इवेड केलेलें न्हय, अवॉयड केलेलें न्हय. ताण सिन्सियरली टॅक्स दिला. तुमी चूक केल्या. आतां तें भितर आमकां कसं जालें म्हणटा आमी तेन्ना रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ना जाल्यार आमी कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटाचे 5 years आनी 3 years तुमगेलो अभिप्राय कसो जालें म्हूण सांगून आमी बरयलें. ताका रिप्लाय केलें की तांणी रिप्लाय केलें ना त्या 5 years दिवका म्हूण सांगून रिप्लाय केलें. तेवूय घालून दवरलें. तेवूय आमगेले नेक्स्ट आर्टिकलान तेवूय घालें की इवन कमर्शियल टॅक्स ऑफिसरान पळय ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಶೀತಲ ಸಮರ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗಬೇಕೆ आणि आम्ही प्रधानी बरें लेटर्स पळय
त्या समय तांजूट पब्लीश केलें पास. पण 2 डिपार्टमेंटाचे एक डिपार्टमेंटा सांगता हे ताका दिवका म्हणून आनी एक डिपार्टमेंट सांगता दिना म्हणून सांगून तांणी कसले डिसायड करनाची जेन्ना कसले तंत्र करचे त्यामुळे जनाक त्या फलानुभवीक समस्या जावका म्हणून हे पुरं केलें तेन्ना जनाक आनीक कन्विन्स जाले. ताजे नंतर आमी ते एक केला कसं म्हणशाल रे आता बा तुम्ही इतले पुरं केलं न्हय ओके. नेक्स्ट आर्टिकल हांव बरयलें कसं म्हणशाल रे असल केसान तूं अधिकारीन कशी चलका म्हूण सांगून घेवन जस्टीस भरूचा आनी जस्टीस गोपाल गौडान एक दिलेलें खंयची एक केस रेफर करून घेवन तातूंत क्लियरली ताणें बरयलां. नेक्स्ट तांणी आमी दिसते आमी तांणी कशी चलका म्हूण सांगून घेवन जस्टीस गोपाल गौडान दिल्ल्यार करनाचे म्हूण सांगून स्ट्रीट विधानसभेचे स्पिकराक बरयलें. पण जस्ट कर्नाटक हायकोर्टाच्यान सांगता ती कित्याक म्हळ्यार स्पीकर ऑल्सो सपोज टू बी ए जज. आतां कर्नाटक हायकोर्टाक जजस पळय ही इज टेकिंग केअर ऑफ द सिव्हिल न्ही एनॅक्टमेंट पास्ड बाय द पार्लिमेंट ऑर पास्ड बाय द असेंब्ली. ते पास करच्या फुडें तांणी तेची तितलें आलोचन करून घेवका. इतलें आलोचन पुरा जड्जूय सांगता आसताची तुमी पुरो आलोचन करून घेवन एक्ट केलां. आतां तूं कसलो इंटरफियर जावचें ना सांग तूं एक्ट पास केलें तुमगेले विधानसभेन न्हय तुमी कसलें क्लॅरिफिकेशन दिनाची तुमी कसलें न्याय दिनाची. सी हे करता म्हूण सांगून तांकां कोणाकय कळ्ळी. म्हळ्यार नो बडी ट्रायज दीस मेथड. हे आमकां तुगेले डेमोक्रेटीक प्रिंसिपल्सांत आसा. कोणीय ना म्हणून जाल्यार ते कोण एक्ट केला पळय ताका क्वेश्चन करूं येता म्हणून. सो आमी विधानसभेक स्पिकराक क्वेश्चन केलें आतां तूं सांग तूं न्हू एक्ट केलेलें एक्ट केलें तुमी न्हय तुमी सांगाची त्यान रिक्वेस्ट केली आनी सिरकलेची. काय प्रेशर वाडलें तेन्ना मी वायल डॉक्टर व्ही.एस. आचार्यान डॉक्टर मिस्टर सभापती MLA वो MLC दोन जणांना दोन्ही रेस केलें. आमी कागद बरयलें तांणी रेस केलें. रेस जालें फुडें तांणी ते विचारणाक डिस्कशनाक घेतलें. असेंब्लीन तूं एक खंयची केस डिस्कशनाक एक सिंपल कॉलमिस्ट लायक मी ते घेवचे म्हणून दॅट इट सेल्फ वॉज ए हॉनर टू मी. हांव एक खंयचें बरयलें तें डिस्कशनाक दोनी सभेंतू विधानसभेंतू विधान परिशदांतू डिस्कशनाक घेतलें म्हणून सांगून ते तांकां कनापटी पेट पडलो. आनी थंय तो प्रती एकल्यान पार्टी न्ही अशी प्रयत्न सांगलें पण हे अशें अन्याय रॉंग हें तें म्हणून चिंतालें. तेन्ना हांव खंडीत आनी भगवता म्हूण लेखलें. एक वार जाल्यार तांगेलें आन्सर ना कडेन हांव लास्ट आर्टिकल बरयलें. लास्ट आर्टिकल कसलें बरयलें म्हळ्यार पळय आतां नम्मा निम्मा नडुवे म्हूण सांगून क्वेश्चन एंड आन्सर्सची तांत हांव सांगलें पळय आतां तुमी कसलेची सांगल्यार हांव न्ही म्हूण सांगची हांव कसलें सांगल्यार तुमी न्ही म्हूण सांगची. हांव स्पिकरा लेगीत निमून जालें प्रत्येकल्याले निमून जालें मिनिस्टराक निमून जालें. आतां आमी कशें करुया म्हळ्यार जनाक मुखार वचा. सो आमी एक ओपन डिबेट फॉर्म करुया. आय इन्वायटेड देम डिबेट करुया. त्या डिबेटान तूं ते 4 पगडा मध्य अशें 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತೂ ಮೀಟಿಂಗ್ कोण प्रयोग तुगेले ज्योतिषचंद्रा परवागी जावंक हांव येता आनी तुमगे कमर्शियल टॅक्स परवागी तुमी एकलो न्ही 10 जन 15 जन येता म्हाका कसले प्रॉब्लेम ना. एक दोनीचे हे पक्कने ह्या मिटिंगांत हांव ज्योतिषचंद्रादाल अन्याय प्रूव केलो म्हूण जाल्यार तुमी अन्याय केला म्हणून हांव प्रूव केलो म्हूण जाल्यार तेन्ना तुमी सांगता कसं म्हूण जाल्यार हांव कमर्शियल टॅक्स ऑफिस अनफिट म्हूण सांगून डिक्लेअर करून घेवन रिजिग्नेशन करून वचका. एक वेळा तुमी केलें संभ म्हूण सांगून तुमी प्रूव केलें म्हूण जाल्यार हांव ಬಳಕೆದಾರರ ವೇದಿಕೆ ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशन हें तें पुरा क्लोज करून घेवन
म्हगे जल्मा आनी आर्टिकल बरयना म्हूण सांगून हांव त्या मिटिंगांत अनावन्स करता. इज इट एक्सेप्टेबल टू यू? तुम्ही सांगता न्हू समज म्हणून. आनी जन ते बसलां पळय कोण पुराय जनरल पब्लिकान बसलां पळय तांणी वोट घालून सांगोवचें तूं समकी हांव समकी म्हूण सांगून. नेक्स्ट कंडिशन कसं म्हळ्यार हे सगळे व्हिडिओ काडचे पळय 97 तूं दूरदर्शन एकशे मिनट कोणी रांदची टीव्ही दुसरे पुरा लोकल चॅनल कसं ना ते आमी व्हिडिओ काडटाचे. ते व्हिडिओ प्रूफ जाव का कोण विन जाता की ते तागेले प्रॉपर्टी आमी थ्रू द कंट्री दाखयता ती. हांव डिफीट जालें म्हूण सांगता तुमी ते थ्रू द कंट्री तुमी दाखयात. आनी आय विल नॉट रायट माय लायफ म्हूण सांगून हांव बरयलें मागीर हांव खंडीत बरयना. हें पेपरार पब्लीश केलें. पब्लीश केलें कुडलें तांकां सिरकलें तांणी कित्याक म्हळ्यार जनाब एक सांगता तांकां जायना. एक दोनीचें द सेम डे दुबय न्हू एक इंडियन हें मर्चंट ताणें थंय न्हू उदयवाणीकय फोन केलो मंगळूर दूरदर्शनाकय फोन केलो पुराण केलें हे व्हिडिओ काडच्या नज हे डायरेक्ट रिले जावचे कितले एक्सपेन्सीस जाल्यार आमी बेर करतात. ओ लाईव्ह कोरका म्हण लाईव्ह रिले कोरका म्हण लाईव्ह रिले कोरका आमी करता ती म्हूण सांगून फंड आमी करताची म्हणून ते उदयवाणी फ्रंट पेजार आयलें. पुरा पेपरार फ्रंट पेजार आयलें. दुबय NRIs आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट दीस म्हूण सांगलें. त्यांनी कंप्लीट पंक्चर जालें. आतांनी कसलें चुकून घेवचें जायना म्हूण सांगून कळ्ळें. कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटाच्या तेन्ना उपास मदूल फोन येयले आतां कसन करचें आमी म्हूण सांगलो. हांव म्हणलें पळय तूं प्रती पटी टायम निवचें हें करचें तें करचें करना. आतां 3-4 म्हयने जाले तागेले कंप्लीट बेकरी खंय दवरचे पोजिशनार कोलॅप्स जावचे पोजिशनार तेतले तुमी हाडून सोडला. आतां लॉजिकल एंड कसं म्हळ्यार तुमी करता की ना न्ही तांणी आमी कसन करचें म्हणून आतां कळना म्हणालो. कसन तें तुमकां प्रॉब्लेम कोण क्रिएट केला की तुमी करा सोल्युशन तांगे लागीं आसता. न्ही ताका हायकोर्टा वचना तागेलें दुडना हायकोर्टा वचना खंय वचना तो. ते समेत आमी हांव तागेलें हेंच पळय हें तुगेलें फोन कन्वर्सेशन तेच वापस पब्लीश केलें. कितलें तें टायट केलें म्हळ्यार कडेरी अनबिलिव्हेबल हॅपन्ड. सगळेची कंट्रींत येदोळ तें जायना तिलें कसन वच तुका हायकोर्टाच्यान सुव मोटो म्हळ्यार ऑन देअर ओन तांणी एक नोटीस पटयलें कमर्शियल टॅक्स अक्का ज्योतिषचंद्राक. ज्योतिषचंद्र युअर केस हॅज बीन टेकन अप बाय अस. यू डोंट हॅव टू पे द डेपॉझिट. तूं डेपॉझिट पे करता म्हणला आमी पळोवन घेतात तुगे आमी केस एन्क्वायरी घेता आसाची तूं अमके अमके दिवस थंय हजर दिसता म्हूण हायकोर्टांत. पळय भयंकर ते म्हळ्यार तितले नमण्याचे एक जनजागृती जाली ते काय पावलते पावले. ते पावचे कारण कसन म्हळ्यार हांणी रिपिटेडली कमर्शियल टॅक्स ऑफिसर्सान तुगेलें प्रेस कॉन्फरन्स आपोवचें अशें सांगचें. ह्या फाटी लास्ट प्रेस कॉन्फरन्सांत तांणी कसन सांगलें म्हळ्यार VS आचार्यान आनी तांणी पुरा पत्र बरयलां ताका कसन गुतना टॅक्स ऑफिसर ताका विशीं गुतना तें आमी खंडीत करता ती अशें म्हूण बरयलां. म्हाका गोत आशिल्लें तांणी तसलें चूक करता म्हणून तांकां मस्त तसा विशयान नॉलेज ना. आतां इट इज कॉल्ड द प्रिविलेज ऑफ एन MP एंड MLA. तांकां एक प्रिविलेज तें तांणी जनाल रिप्रेझेंट करतना कोणेंय ताका आड करचें ना कोणेंय तें खंडन करचें ना कसन करचें ना. तें खंडन केल्यार ताका प्रिविलेज मोशन म्हणटा ती. सो ताणें दोग जाणांकय हांव सांगलें तुमी ऑब्जेक्शन फायल कराची म्हणून. म्हणजे कोण की गव्हर्मेंट ऑफिसर आमी हांगा रिप्रेझेंट करचें आमी हांगा प्रेझेंट करचें करतना आमी प्रेझेंट केलेले खातीर ताणें खंडन केलां पेपरार आसा म्हणून आनी हांगेलें रेटींग आशिल्लें. त्या केल्ले कुडले असेंब्ली दाखोवन परिशदा दाखोवन नोटीस आयली हांकां कमर्शियल टॅक्स ऑफिसर्स असोसिएशनाक आनी धर्मण नायकाक तुमी दोग जाणांक येवन आज एक्सप्लेनेशन दिवं का असेंब्ली येवन तुमी कसा सांगता की सांगा तुमी कसा खंडन केलें प्रिविलेज मोशन म्हणून. आनी एक कमिटी फॉर्म केली ती राणी सतीश म्हणून एकली MLA आशिल्ली तिगेले अध्यक्ष त्यांनी कमिटी केली.
कमिटीच्यान म्हणल्यार हांगा दोग जाणांकय ताका लिगल एक्शन घेवंक हांव सांगून कोण हांवें धर्मट नायक एज वेल एज कावेरी कस्तुरप्पा कस्तुरप्पा हां वचून तांगे घेवंक हांव सांगून तांणी डिक्लेअर केलें आनी दोग जाणय असेंब्लीक तुगे विधान परिशदाक हाजीर जावन न्हू हात जोडून माफ मागली. तशी MLA नी MP अगेन्स्ट उलोवचा नज्ज म्हूण आनी उलोवचें आमी उलयले चुकी जेल्ले क्षमापण दिवका अनकंडिशनल अपॉलॉजी आमी ते आमकां तांचे उपरांत समज माहिती ना ते निमित्त असेल चूक घडल्या आमी उद्देशपूर्वक दान केलेलें न्ही म्हूण सांगून तें केलें. तितलें तें केलें मागीर हायकोर्टाच्यान उपाय ना ताचे खातीर हायकोर्टाचें सो मोठें केलें ताचे खातीर हें खंयच करया म्हणून ताचे वायल आमगेलें की सर आमकां एक एडवोकेट दिवका तुवें म्हणून तूं एडवोकेटूय ना काय ना हें पुरो आतां हांव बरयलें नासता पळय त्या वचून दाखय हांव कसं नसकितान ज्योतिषचंद्रान हय ज्योतिषचंद्र पुरो घेवन गेलो तेन्ना हाणें जज्जान आपयल की तूं ज्योतिषचंद्र म्हणल्यार तूंच म्हणून येस सर हांव कसं सांगचें आस की त्या कसं नाका म्हणून आमकां बरो कोत्ता आसा म्हूण 15 मिनीट भितर केस डिस्पोज केस डिस्पोज जाल्यार मात्र न्ही ₹1 टॅक्स दिवचे ना आनी केलें कंप्लीट रॉंग म्हणून ताका बाय इज्जत बरी ते केले कुडले हाक्की एक नमुन्याचे एक संतोश आनी हें जालें नेक्स्ट डे फ्रंट पेजार प्रत्येकांत येयलें आनी दोग जाणांकय तांकां वागदंडन केलां हायकोर्टा दाखोवन गेलो आनी तांगेर एक्शन करच्याक रिकमेंड केलां हांव कोण हांवें हांगे कमिशनर हांवें न्ही ते कोण ऑफिसर्स आसा पळय धर्मण नायक मागीर कस्तुरप्पा म्हूण सांगून ताणें मस्त पेपर स्टेटमेंटा पुरो दिलेलें आसा पळय ते पुरो करून न्ही तांगेर ते पुरो जजमेंटा पुरो जालें जजमेंट पुरो जावन न्ही एक पटी ते सेटल जाले कुडले म्हाका एक नमुनेचे हें बद्दल जाल्यार वय की न्ही की म्हणून तितलें म्हळ्यार अशें जाता म्हूण कळ्ळें म्हाका एंडींग क्विक जालें ताजे फूड तितले तांणी त्रास दिला रे ते जालें त्या नंतर जनान उडपाक पब्लीक फंक्शनय केलें तांगे रक्षणा समिती म्हणून सांगून कोर्गी गेलो तांणी पॅरलली बरोवचें सुरू केलें नेक्स्ट हें जावन गेलो आमी म्हणल्यार अधिकारी प्रामाणीक आनी तांणी पुरो आसाची तेवूय आमकां तसो त्या स्टोरी जावं आमी सांगता ती आमी प्रत्येक अशी केलेलें न्ही जाल्यार अन्याय केल्यार मात्र आमी पॉयंट आउट केलेलें सांगून आमी म्हळ्यार चांक कसले असल्यार तुमी ताजे परस म्हळ्यार असेल टायमार सिंपती तांगे शिफ्ट जाता वय ताका शिक्षा जाल्ले वय आमी म्हळ्यार ताका शिक्षा दिवची आमगेली इम्पॉर्टंट विक्टीम प्रोटेक्ट करची आशिल्लें आमगेलें दॅट वॉज आवर ऑब्जेक्टीव म्हूण सांगून गेलो मागीर नेक्स्ट जावन गेलो हें पब्लीक फंक्शन जालें तांतू ते प्रतिभटना सभे केलेलें ह्या पटी जनाक एक्सप्लेन करून सांगलें VS आचार्य दिसता VS आचार्य नेक्स्ट VS आचार्य उलयलो आनी करून गेलो आनी असलेपण आनी जाय नशी आमी पुराय जाणां आनी तो ज्योतिषचंद्र गे चित्रांत ना ज्योतिषचंद्र ना ते दोन भितर तो कोलॅप्स जाला ताका मेंटली हें पुरो जाला आनी ह्या मिटींग कसं जालें म्हणून सांगल्यार आनी मुखार आशिल्ली जाय अशी जनानय जागृत जावका कॉम्प्रमायज करचें नासता म्हळ्यार त्या काळार आतां सांगना हांव त्या काळार कसं पेनल्टी गिनल्टी तांकां जाले कुडले वचूंक तांणी कसं की समकुरचें पळोवचें ड्रायव्ह दिवचें लेट मी टेल कसन की पुरो दिवचें पुरो आशिल्लें तेन्ना लंच दिवचें आयकलें ना त्या दिल्यार असल पुरो जाता म्हणून ते जाय नशी करता जाल्यार हांवें केलें आमी त्या करून न्हू जनाक पुरो ते कितले रिलॅक्स म्हळ्यार आनी मुखार आनी कोणें केलें आमगे एजन्सी आसा हांगा फायट आउट करच्याक हेल्प करतले एक ऑर्गनायजेशन आसता म्हूण कळ्ळें रिसेंटली मोर्चे ಸ್ವಲ್ಪ दिवस फुडें डॉक्टर VS आचार्य मोल दीस फुडें म्हाका एक ताणें एक बूक पटयलें बूक पटोवन म्हणलो गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटकान हें ज्योतिषचंद्र एपिसोडा वयर एक बूक बरयला तुमकां गोत आसा म्हणलो ना म्हाका गोत ना गव्हर्मेंटान बरयला गव्हर्मेंटान जे पब्लीश केला त्या बूक ताणें पेटोवन दिलें ते तातूंत समज मेन्शनय केलें ताणें पळयाची
डॉक्टर VS आचार्य तागेलें सिग्नेचर आसा त्या बुकान तूं म्हाका आय वॉज रियली इट ऑल्सो शॉक फॉर मी असले एक स्थान तुझे पळय जनाभिप्राय रूपण करचे गव्हर्मेंटय इन्वॉल्व जाता म्हूण सांगलें गव्हर्मेंटाक ते जनांचे आंग करता म्हूण एक उद्देश आसा आसा म्हूण म्हळ्यार ते ताचो सिस्टम आसा म्हूण सांगून कोणाचें वचनाशिल्लें आमकां फर्स्ट टायम कळयलें असो इन्सिडेंट जाता तरी ताजे आउटकम कसो न्ही जनांनी कसं करता म्हूण सांगलें चुकी जाल्ली कसं करून सगळ्या बुकांतूय तांणी एक्सप्लेन केलां सो हे मिगेले हे होराट 43 वर्स होराटाचे ते जिवनांतू वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स आनी वन ऑफ द बेस्ट केस आसा म्हूण सांगून हांव लेखता. तशी म्हाका एक प्रश्न आसा तुमी सांगली तावळी आज टाउन हॉलांत तुमी मिटींग कोरया ते कसं कोण विंजत पळया म्हूण म्हणलें ते कसं जालें मिटींग जाल्ली कितें ना त्या मिटींग जावच्याक ते दोळ भितर तांणी कोलॅप्स जावन जालां कितें म्हणलें केन्ना आमी ते सांगली की तेन्ना आनी इंट्रस्टींग पार्ट म्हूण सांगल्यार जनजागृती जाल्ल्या म्हूण सगळें आमकां प्रूफय मेळ्ळें कसल प्रूफ म्हणून तेवूय सांगता हांव तुमकां मंगळूर चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हणून आसा कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स ताजे एक मुखंड आशिल्लो तागेलें नांव म्हाका हातीक उडगास आसा कलबावी वेंकटराव म्हणून तागेले फोन येयलो पळय आमकां एक्सेस टॅक्स पे करपा पडटा एडवान्स टॅक्स एक्सेस टॅक्स जाता ताका वर्सा एंडान तूं ते असेसमेंट करून रिफंड ऑर्डर मेळटा जाल्यार प्रॉब्लेम शानबाग हे रिफंड ऑर्डर्स पळय केन्ना पळयतना ताका सेपरेट तांणी रिलीज करपाक फंड रिलीज करचे ऑर्डर दिली मागीर रिलीज करची म्हण कसं म्हण म्हाका आयकळ्ळी ते रिलीज करची एक सिस्टम आसा ते 2 वर्स 3 वर्स 4 वर्स 5 वर्स मिगेले की साधारण 18 लक्षाचे रिफंड ऑर्डर्स पडले तांकां अनेक येवन पावनी ते करता म्हूण जाल्यार तांकां मस्त खूश करता खंय हे कसले करूं जाता म्हूण सांग म्हळ्यार खंडीत करूं जाता कसले फायट करचें घेतना कसले हें करचें घेतना सुलभ सांगता हांव सांगेन म्हणके आयकूंक जायत म्हणून जायत म्हणाले तुमी एक काम करा आज गुरुवार मंगळारा सांजे मंगळूर टाउन हॉलांत तूं केनरा चेंबर ऑफ कॉमर्साचें एक मिटींग ऑर्गनायज केलां ह्या ऑर्गनायजान तूं ह्या मिटिंगान तूं कोण कोणाक रिफंड ऑर्डर्स दिवन घेवन ते पेंडींग आसा तांणी पुरा थंय येवन ताजे डिटेल्स दिल्यार त्या केस रविंद्रनाथ शानबागान घेता म्हूण सांगलां त्यान कोण कोणा इंट्रस्ट आसा की तांणी पुरा त्या मिटिंगा येयाची म्हूण सांगून तें बरें प्रेस कॉन्फरन्स गी न्ही बापे उदेवाणी री एडवर्टायजमेंट घालें एडवर्टायजमेंट घालायचे म्हणून घालें गुरुवार जालें न्हय शुक्रारा शेनवारा 2 दिवस प्रती एकल्यांक फोन करून तुमी त्या मिटिंगा वचना जर तुमगेले रिफंड ऑर्डर आनी कॅश करून येता सरकार असो कोण फोन कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट असो कोण ओ माय गॉड पळय हांव खंयचे उलयले री ताका प्रूफ सगळें उलयता केलें म्हूण जाल्यार री आमी सोमार सांजे वडा अनाउन्स केलें पाय मिटींग ना म्हूण जाल्यार म्हळ्यार तितले ताजे फुडें हांगेल रिफंड येवन जालें राज नाल रिफंड येयला फंड रेज आनी फंड येवचे राखोवका पडनी आनी कसं म्हणच्याका एक खंयचे सरकारी वेवस्था समकूरची म्हळ्यार अशी पण हे दीस इज ओन्ली ट्रिक केल्ले आनी कांय ना तूं सार्वजनीक अभिप्राय रूपण जाल्यार आमकां तोंदर जाता म्हण कळ्ळें आसा पळय तेन्ना पुरो एवरीबडी बिकम्स एक्टीव अलर्ट आतां अलर्ट कशें जालें आनी कितलें वर्साचे बाकी आशिल्ले दुड्डय मेळ्ळे म्हाका ती एक लायक मेळ्ळें पळय तेची ट्रेंड मुखारसून गेला की ना की मंगळूरान जावं उडपान जावं म्हाका कोतना जाल्यार मागीर आयकलां हांव हुब्बळ्ळी धारवाड हांगा थंय पुरोस पळय हांगा कशी काय उपद्रव दिता पळय तशी उपद्रव ते चलतले म्हणून जाल्यार हांगा ते मस्त कंट्रोल आयल म्हणलें न्हय कमर्शियल टॅक्स ऑफिशियल जावं इन्कम टॅक्स ऑफिशियल्स जावं DC जावं तेन्ना प्रती एकल्यास पळय साऊथ केनरा आनी उडपी मट्टाक तांणी एक बॅलन्स्ड स्टँड दवरून घेता आशिल्ली तितले एक 43 वर्सां तो केला म्हूण सांगून हांव लेखता आतां ज्योतिषचंद्राक तागेले विंजले म्हणून संतोष कितले आशिल्ले ज्योतिषचंद्राक तेतून भितर तागेलें आरोग्य मस्त वायट जालें वायट जावन ताका जाल्लें तागेलें जालें
मागीर एक 2-3 वर्स भितर ताणें त्या ऑर्गनायझेशन तुगेलें ज्योत्स्ना फूड प्रोडक्ट ताणें बंदय केलें. ताका कंटिन्यू करचो जाय न्ही, तागेलें आरोग्य मस्त वायट जालेलें, रिकवर जाय न्ही. संतोश आशिल्लो ताका, मस्त रिकवर जावचें पळयलें ताणें, जाल्यार तागेलें आरोग्य खंयची कारण ताका विंगड कसले प्रॉब्लेम आशिल्ले, आरोग्या प्रॉब्लेम आशिल्ले. मागीर तशें जावन चड जावन उलबण जावन उलबण जालें. ताणें बंद केलें म्हूण आयकलां. आज खंय आसा म्हूण म्हाका गोत ना तो, जाल्यार आसूं कितें म्हूण गोत ना. बट आज एक ज्योतिषचंद्रा काणी उडपा अंतू स्पेशली प्रति एक अंतू तांणी उडगास करता ती ते एक केस कशी हँडल केल्या म्हणून पण हाका सगळे हाका 10 वार हांव आर्टिकल्स बरोवंक जालें. आतां नेक्स्ट मंथ हें बूक जावन घेवन भायर येवचें प्रयत्न करताच कोणकी आमी करता ते सगळे बूक आमी प्रिंट करता ती विदीन 1 मंथ ते कंप्लीट हें सिरीज केस स्टडी येता. ते जनान आमगेले विक्षकाक सांग तूं प्रजन वाजवा ते कसले वाजू काय म्हणून जाल्यार अन्यायाक सरेंडर जावच्यानच म्हळ्यार एकच येता. आनी आमकां एक कॉमन मॅन जावन कितले शक्य आसा म्हणून दाखोवन दिता. खंडीत आमगेले आमकां खंयचे लिडर्स जावका म्हणना कसले हें जावका म्हणना प्रत्येक एकल्या आमगेले इनबिल्ट एक शक्ती सामर्थ्य आसा. ते सामर्थ्य आमी दाखोवचें भिताची. द फियर ऑफ अननोन म्हणटात, क्वेश्चन जाता की आनी ते कोणा रगले कोणा जावका म्हूण किरकिर कोणा जाय ಸ್ವಲ್ಪ जनान ಸ್ವಲ್ಪ धैर्य घेतल्यार आनी तागेले वोट आमी राबता म्हणून 3-4 जाणां आयल्यार असल खंयचे अन्याय घडना अशी मस्त प्रयत्न करूं येत. मुखार मस्त उज्वल भविष्य साध्य करताले हें करपाचीशी म्हणून म्हाका दिसता. आतां तुमगेली प्रति एक एपिसोड आयकता आनी म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार एक सिनेमा काणी अशी आसा. कितले नमन्याचे एक ट्विस्ट एंड टर्न्स, कितले एक इंट्रस्टिंग आमकां ते ऑन हिल्स म्हणटा पळय तशी दवरताची, तितले नमने की इंट्रस्ट क्रिएट करता. तशी कोणी एक असले ज्योतिषचंद्रा केस तसले कोणी एक सिनेमा केल्यार कितले लायक चक्कडे जाणां पावता ते म्हळ्यार ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड पावता तशें जाता म्हूण हांव हें त्या एकच न्ही उणें म्हळ्यार एक 500 स्टोरीज आसा क्लीन करची वर्थ तशी म्हळ्यार जनाभिप्राय रूपण करचे खातीर आनी जनाक धैर्य दिवचे खातीर. आतां पळय जनाक धैर्य ना, सरकार आयता कसली कुठल्या कसली जाता की पोलिसांच्या कसली भंय तितले भंय भिवच्या काय कसला म्हळ्यार आमगेले कशें चड तांकां गोत्त आसत आनी आमकां खंय सिरकान घाल्यार म्हणून भंय. तशें कांय न्हय. अन्याय जाता म्हूण सांगून न्हू कोणाकय करता. अन्याय सैसून घेवचें पळय तेच एक महापाप म्हणून म्हाका दिसता. अन्याय सैसून घेवचें ना. येस. इतले वेळू ज्योतिषचंद्र केसा विशयारी आमकां माहिती दिले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. नमस्कार. नमस्कार. तशीच आमगेले सर्व वीक्षकांक धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.